राज्यसभा आणि बाकीच्या कांय विशयांचेर चर्चा करपाक बीजेपी आमदारांची शुक्रारा पर्वरे विधानसभा संकुलात मिटींग जाली। भाजपा वटेन राज्यसभेक उमेदवार कोण ताचेर सगळ्यांची नजर। उमेदवार इम्पोर्ट करता म्हूण हवा पातळिल्ल्यान बीजेपीत पावसाळे काडिल्लोच कॅन्डिडेट जाय म्हूण कांय आमदारांनी सीएमाक स्पश्ट केला। आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला that the person who will be contesting from our side should be from the party. He should be our party person. Whoever it is, we will agree. And he has made it very clear. The demand is put by me, and he's made it very clear he will be within our party only. Not a new entrant in the party. I सांगला अशें म्हणजे न्यू एंट्रंट म्हणजे कितें आहा, आयज फॉर्म भरले मेंबरशीप ऑफ द बीजेपी आनी फाल्यां ताका राज्यसभा केलो तशें ना। आमचो पार्टीचो मनीस राज्यसभाचो मेंबर जावचो, नांव जातलें ह्या विका भितर डिसायड। राज्यसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 22 मे घेतली म्हूण मंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगले। 22 तारखेर नोटिफिकेशन येतलें, 29-30 पासून फॉर्मां भरपाचें जातलें, नॉमिनेशन भरपाचें जातलें आनी 8 तारखेर इलेक्शन। ओके, कोण कॅन्डिडेट आसतलो पार्टी वटेच्यान काय ना, फक्त एमएलए सगळ्यांनी हजर रावपाचें। ओके, इतलें सांगला। हां, इतकें सांगला। पण काय ऑप्शन दिवना 1 2 3 ह्या ना, 2 3 4 5 काय ना। कोणा इच्छा आहा काय विचारना ना, आमकां कोण इच्छा खंय आसतली, आमकां इच्छा आसपाचो प्रयत्नूच येना न्हू। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर विजय ओंकार फळारी।